सुरुवातेक गीत घेऊया 823 पेज 11 823 Babaciei, ani Putaciei, ani Povitratmiacei in nafi. Amen. Omcia sumia Jesu Christaci curpa, Devațo mol, ani Povitratmiacei curtum cei sovehiasă. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयज व्हडा खुशालकायेन भरून आमी ह्या सेवा धर्मान वांटो घेता. आयचो विशय खुशालकाय वांटुया, जेजूचे गोवाय जावया. जेजूचें जिवीत खुशालकायेचें. तो सदांच खुशाल जियेलो आनी ही खुशालकायेची जोड ताणें दुसऱ्यांक दिली. जावं गरिबांक, पिडेस्तांक, एकसुऱ्यांक आदी. जेजूची देख घेवन जावं आमच्या घराब्यान वो समाजान आमी ती दुसऱ्यांक दिवंक गरज. हें करूंक पयले सुवातेर ही खुशालकाय आमी आमच्या जिवितान अणभवूंक फावो. तेन्नाच आमी आमची सवें आसलोली खुशालकाय दुसऱ्यांक दिवंक पावतल्या. तर ही खुशालकाय वांटून जेजूचे गोवाय आमी जावूं ह्या मिसा भेटेन आमकां कृपा आनी बळ मागुया. Taicii misaci भेटेंत आमी मागता जी कोण भेटयता दिनवासल्याच्या मनान गॅस्पर dos Santos आनी गोराबो, नेटी आल्मेदा, जोनास पिंटो, बाब्रा डी मेलो, एबनर आनी एरन, तशेंच बरे भलायकी पासत मागता रोजारियोस dos Santos आनी गोराबो, कोर्टो फॅमिली, बोकारो फॅमिली, तसोच जल्माचो दीस पाळटा मार्गारिता पिंटो, जल्माचो दीस पाळटा आलेस्ट्रो फेर्नांदीस आनी तसोच जल्माचो दीस पाळटा एरन इग्नेशियस फेर्नांदीस हांचे पासत तेच बरोबर फोर्टोवाडो बी हातूंतली थोडी घरां घराबे आनी आख्खे फोर्टोवाडो सी हांचे पासत आयज आमी हें नवें भेटयता. बाबडीनो सगल्यांचे तुमचो सायबीन मायेचो आशिर्वाद मागता. खुशालकायेन जियोंक आनी हीच खुशालकाय दुसऱ्यांक वांटूंक जेजू दर एकल्याक आमकां उस्तायता. ही खुशालकाय तर आमी दुसऱ्यांक वांटतले जाल्यार ही खुशालकाय पयली सुवातेर आमकोडेच आसूंक जाय आनी आमचे लागीं आसतनाच आमी दुसऱ्यांक ही वांटूं येता. म्हणटच दर एकल्याक आमकां भितरली खुशालकाय मागुया आनी तीच खुशालकाय जेजूची दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां उर्बा दी म्हूण हे पवित्र मिसाचे भेटेंत मागुया. आनी मनीस कशें आमी सुकल्यांक देखून देवा मुखार आनी एकामेका उजीर गुन्यांवकारी म्हूण ओळखून देवाचें आनी एकामेकाचें भोगसणें मागुया. हांव पातकी स्वर्ग पिता देवा आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्यांवचो फेस्त करता. मनाचे दोन तोंडान विचारून वायटान बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध.
ह्या पासत मागीर सदां सांगपाक मेळ्ळी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबाबरो मोचे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनय करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर करुदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक बाबू आमेन. सोमिया काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थना करीत भशेन आमच्या घराबेर बसत मागतना जाणी आपल्या पासत माग म्हटला तांचोय आमी उगडास करुया. काकलूत सरा देवा आमी भोव उत्सुक्त भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास करतना तिचे विनवणेन आमच्या उत्सुकतायेन आमकां बोळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. त्या दिसांनी फिलिपी शारांतली उरपोन्स पावलूच्या आनी सिलासाच्या आंगार आयली. अधिकाऱ्यांनी तांची आंगोस्त्रां पिंजून काडली आनी तांकां दांड्यांनी मारूंक लागले. खूब मार दिल्या उपरांत तांकां बोणकोनींत घाले आनी तांची बरे भाशेन राखण करात म्हूण बोणकोनीच्या राखणदाराक फर्मायले. हुकुमा प्रमाणे ताणें तांकां भितरल्या कुडांत दवरले आनी तांचे पांय कोरंड्यांनी घालून गोठ केले. सुमार मोद्यांनी पावलू आनी सिलास मागणे कोत्ताले आनी गायन करून देवाक वाकांताले त्या दुसऱ्या कैद्यांनी आयकले. ओवचीत एक व्हड दोरकांब जाली आनी बोणकोन बुन्याद सोद हाल्ली. सगळीं दारां उक्तीं जालीं आनी सगळ्यांच्यो सांखळी पडल्यो. जागो जावन बोणकोनीच्या राखणदारान सगळीं दारां उक्तीं जाल्लीं देखलीं आनी कैदी पळून गेले म्हूण समजून तलवार भायर काडून तो आपलो जीव घेवंक सोदतालो. पूण पावलून व्हडल्या ताळ्यान म्हणलें, तुका कांयच वायट करूं नाका, आमी सगळे हांगाच आसा. राखणदारान दिवो हाडूंक लायलो. मागीर तो ताकतीन भितर गेलो आनी सगळोच कडकडून पावलूच्या आनी सिलासाच्या पांयां पडलो. आनी तांकां भायर हाडून ताणें म्हणलें, सायबानो, म्हाका तारण मेळूंक हांवें कितें करूंक जाय? ताणें ताका सांगलें, सोम्या जेजूचेर बावार्थ दवर आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. तेन्ना ताका आनी ताच्या घरांत आसलेल्या सगळ्या सोम्याचें उतर ताणें परगटलें. रातच्या त्याच वेळार तांकां व्हरून ताणें तांची चोवणां धुलीं आनी थंयचे थंयच ताणें आनी सगळ्या ताच्या कुटुंबान पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत ताणें तांकां आपल्या घरा व्हरून जेवण वाडलें आनी देवाचेर बावार्थ दवरूंक आपणाक फावो जालें देखून सगळ्या ताच्या कुटुंबान
खुशाली केली. देवाचे उतर हे देवाचे बरोबर आमचो जबाब. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. जबाब. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतले प्रार्थन आयकून घेतले म्हूण सर्वेस्परा. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार शास्त्रांगी तुका नमस्कार करता. जबाब. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विस्वाशी, सोगता परस व्हडते तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुजें नांव वाखाणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज गोठ केलें. म्हाका धीरान बोल्लोय. जबाब. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणाक बालता थोपता. तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय. आतां म्हाका सांडू नाका. जबाब. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. उद्गार. जेजू म्हणटा, हांव तुमचेर स्वताचो आत्मो धाडटलो आनी तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जिवावा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. मुर्बा तुका सोम्या. हांवें केलां तितलेंय ताणें म्हाका सांगलां. अशी ते बायलेन गोवाय दिली. देखून त्या नोगरांतल्या पुस्कोळ सोमेर्यकारांनी ताचेर विस्वास दवरलो. देखून सोमार्यकारां ताचेशी आयलीं तेन्ना आपणाशी राव म्हूण ताणें ताचे कडेन मागलें. आनी थंय तो 2 दीस रावलो. आनी ताच्या उतराक लागून आनीक खूब जाणांनी ताचेर विस्वास दवरलो. ती बायलेक म्हणटाली, आतां आनीक तुज्या उतरांक लागून न्हय, बगर आमीच ताचें आयकलां. देखून आमी सोत मानता आनी तो खरोच संवसाराचो थारोक म्हूण आमकां कळोवन आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा हांये. वाकारी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, कुशलकाय वांटुया, जेजूचे गवाय जावया ह्या विशयाचेर आयज आमी नियाळ करता. एक राजा आसलो.
आनी हो राजा खुशालकाय सोदतालो. आपलेच पालासीन रावन ही खुशालकाय तो सोदतालो. ताका एक प्रश्न पडलेलो. ताच्या राज्यांत रावतलो लोक ताजेशी तितलो खुशाल नासलो आनी हाका लागून खुशाल कसो जावचो, लोकांक खुशाल कसो करचो हो आपलेच पालासीन रावन चिंततालो. आनी अशें आसतना एक दीस तो आपले बाजेर न्हिदून आसतना पालासीच्या टॅरसाचेर ताका कसलो तरी आवाज आयकूंक येता. आपल्या शिपायांक तो चवकशी करूंक धाडटा आनी शिपाय वयर गेल्या उपरांत कोण एकलो मनीस आपल्या टॅरसाचेर ताका मेळटा. ताका घेवन तो सकला येता. ते येवन ताका राजाच्या मुखार उबो करता आनी म्हणटा, राजा, हो मनीस तुज्या टॅरसाचेर वयर आसलो. राजा ताका विचारता, तूं वयर कितें करतालो? आनी हो मनीस म्हणटा, जो एक प्रवादी कसो आसलो तो म्हणटा, म्हजें एक ऊंट सांडलां तें हांव सोदतालो. आय लॉस्ट माय कॅमल एंड आय एम इन सर्च ऑफ. आनी राजा आनी उरलेले शिपाय हांसूंक लागता. तुजें ऊंट सांडलां आनी तूं टॅरसाचेर सोदताय. आनी म्हणटा राजा, पिशा, तुजें ऊंट सांडलां जाल्यार वच ओरोण्यांत, डॅजर्टान. ऊंट थंय आसतलें. तूं 9 ते सुवातेर तुज्या ऊंटाक सोदताय. आनी तेन्ना हो प्रवादी आसलो तो म्हणटा, राजा म्हज्या, तुज्या राज्यांत लोक खुशाल ना, कित्याक तूं खुशालकाय सोदताय ती 9 ते सुवातेर सोदताय. तुजे बाजेर रावन तुज्यान खुशालकाय सोदूंक जायना. तुका तर खुशालकाय जाय जाल्यार तूं वच तुज्या राज्यांत. तुज्या राज्यांत आसल्या त्या लोकांक मेळ, तांचे कश्ट ल्हव कर, तांचें दूख ओडकून घे, तांकां गरज तें दी आनी तेन्नाच तुका खरी खुशालकाय मेळटली. तूं खुशालकाय सोदताय ती 9 ते सुवातेर. यू आर सर्चिंग हॅपिनस इन अ रॉंग प्लेस. भोगपणो, देवान सगल्यांक आमकां खुशाल जावंक रचल्यांत, खुशाल संवसारांत आचूंक रचल्यांत. पूण मनीस खुशाल आसा काय? आमी आमकांच हो प्रश्न करुया, आमी खुशाल आसा काय? आमी आयकून जाणा, कांय जाणां अशें चिंतता, म्हजे लागीं तर असलें घर आसलें, असलो बांगलो आसलो, हांव खुशाल आसतलो आसलो. म्हजे लागीं तर असलें व्हडलें कार आसलें, मोटर आसलें, हांव खुशाल आसतलो आसलो. म्हजे लागीं तर असल्यो व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू आसल्यो, म्हजे लागीं बरें न्हेसोंक आसलें, हांव खुशाल आसतलो आसलो. पूण असलें मेळ्ळें उपरांत करया, तो मनीस त्या मनशाक आमी विचारलें जाल्यार सगले पूर्णतायेन, आख्खेच सगले पूर्णतायेन, विथ इट्स एन्टायरिटी, तूं खुशाल आसाय? तरी तो मनीस म्हणटा ना. सोदता वस्तूनी खुशालकाय, पूण मेळना. कांय जाणां गुलाम कशी जावन खुशालकाय सोदता. जायत घोडे एक ड्रग एडिक्ट विकारी वखदां घेवन तातूंतल्यान गुलाम जावन खुशालकाय सोदता. वो कोण सोरो पिवन सोऱ्यांतल्यान, कोण सिगरेटी ओडून सिगरेटींतल्यान ही खुशालकाय मेळोवन घेवंक सोदता. कोण वस्तूंतल्यान, कोण गुलाम जावन, कोण इश्टागतींतल्यान ही भाशेन खुशालकाय सोदता. पूण आखरेक तरी आसतना खुशालकाय मेळना. खुशालकाय केन्ना मेळटा? पयले सुवातेर खुशालकाय आपल्या लागीं आसूंक जाय. आनी जेन्ना ही खुशालकाय आमी दुसऱ्यांक वांटता तेन्ना ही खुशालकाय आमकांच अदीक पूर्णतायेन मेळटा. फाटल्या दिसांनी बाबडीन आमी जाणा, लॉकडावन जालें तेन्ना जायत्या लोकांक त्रास पडलो, कश्ट सोंसले. जायतो लोक ट्रेनीना जावन, बसीना जावन, गाडयो ना जावन चलूंक लागले. घरा पावल्यार पुरो, म्हजे फॅमिली सांगाता पावल्यार पुरो, ह्या मनान आसा नासा तितलें भुरग्यांक घेवन आनी कितें करून चलत रावलीं. कितलीं वरां? 24 वरां, 40 वरां, 50 वरां चलता. दिसाचे दीस, रातीच्यो राती. अशेंच आसतना एक पत्राचेर एक खबर आयिल्ली. कोण एकलो मनीस, गरीब तो, ते वाटेन लोक हो चलोन वेताळा
हो मनीस कशे भाशेन आपल्या लागीं आसलेली कुशालकाय दुसऱ्यांक वांटा. ह्या मनशाक एका गांवांत घर नासलें. तो एका पायपांत रावतालो. एक व्हडलें पायप आसलें फुटलेलें. त्या पायपांत तो रावतालो आनी थंयच ताचें हें घर. इल्लीशी एक चूल केलेली ताणें आनी थंयच तो इल्ली च्या करून आनी कितें आसा तशें कामाक वेतालो. थंयसान त्याच त्या पायपांत रावतालो. हो मनीस जेन्ना पळयता लोक कितलोच चलोन पॅन्डमिकाक लागून ह्या चलोन आपल्या घरा वेता. थोड्या लागीं उदक ना कांय ना. आपणा लागीं आसलें फकत ताचे कविते प्रमाणे ताच्यान दिवं येतालें तें म्हणल्यार च्या करून. तो त्या पायपांत आपणाची बुडकुलो धरून च्या करून पूण वेता त्या लोकांक इल्ली इल्ली च्या पिवन घोटाय तांकां दिवंक तो वावुरतालो. आनी तो म्हणटा हें करून म्हाका कुशालकाय मेळटाली. व्हडली वस्त ताणें करूंक ना. ल्हान वस्त केली पूण जी काळजान कुशालकाय आसली ती दुसऱ्यांक ताणें वांटली. बाबडे न्हू व्हडल्यो व्हडल्यो वस्त करून कुशालकाय जोडून देव आमच्या लागीं मागना. ल्हान ल्हान वस्तूंनी देव आमच्या लागीं मागता ही कुशालकाय दुसऱ्यांक वांटून. जेन्ना आमी दुसऱ्यांक दिता, जेन्ना आमी दुसऱ्यांक पावता तेन्ना ही कुशालकाय अदीक वाडटा. वस्तूंनी इश्टागतीन गुलाम जावन ही कुशालकाय न्हय पूण देवा कडची कुशालकाय घेतलेली ती आमी दुसऱ्यांक वांटा तेन्ना ही कुशालकाय आमकां अदीक भोगता. आयज बाबडी देवाचें उतर आमी आयकलां आनी देवाच्या उतरान आमकां आयचो फकत इल्लोसो पाठ आमी घेतलेलो आसा. एक पळोवंक गेल्यार ही खबर जेजू सामारिकनांचे अस्तरे लागीं उलयता बांयच्या कांठार. जेजूक तान लागलेली. थंय ही सामारिकान अस्तरी थंय उदक काडूंक आयिल्ली आनी जेजू म्हणटा म्हाका इल्लें उदक पिवंक दी. तेन्ना ही बायल म्हणटा तूं जुदेव हांव सामारिकान. जुदेवांक आनी सामारिकांक पडोन आसलें. तरी आसतना जेजूक तान लागल्या पूण जेजू तिच्या लागीं उदक मागता. पूण जेजूक खबर आसली तिका अदीक तान लागलेली. तिचें जिवीत कसलें आसलें तें जेजू ओळखून घेता आनी तिका म्हणटा हांव दितलो तें उदक तुका जिविताची एके भाशेन जर जातली. तुका हे बांयचेर आनी केन्नाच येवंक पडचें ना. तुका कुशालकाय मेळटली. जें उदक हांव दिता तें कुशालकायेचें उदक तुका केन्नाच तान लागची ना. आनी ती बायल अजाप जाता. तूं एक मिसाया अशें म्हणटा. पूण बाबडीनो हे बायलेचें व्हडतेपण न्हय जेजूक वळखलो म्हणून. तिचें जिवीत जेजून सांगलें म्हणून. पूण तिचें व्हडतेपण तिणें आपणाची चूक ओळखून घेतली. ताका मिसाय म्हूण मानलो. पूण ती एक परगटणार जाली. ती एक कुशालकाय तिणें मेळलेली ती दुसऱ्यांक वांटून ती गेली. आनी तेन्ना तुवें आसलेल्या लोकांक तिणें सांगलें तुजे बरोबर आसलेल्यांक दुसऱ्यांक वचून सांगलें म्हाका मिसाय मेळना म्हणून. हांवें केलां तें तितलेंय ताणें सांगलें म्हाका अशें तिणें म्हटलें. आनी शेकी दुसऱ्यांकूय तिणें जेजू सोशी हाडलो. आनी दुसरी कितें म्हणूंक लागली हे बायलेक तुज्या उतराक लागून न्हय आमी ताका आयकलो देखून आतां आनीक तुज्या उतराक लागून न्हय बगर आमीच ताचें आयकलां देखून आमी स्वत मानता. पळयात बाबडीनो हे वस्तरेन कुशालकाय आपणायली पूण ती आपणाकूच धरूंक ना. दुसऱ्यांक सांगलें आनी दुसऱ्यांकूय जेजू सोशी हाडली. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां भाग्यन पावलो आनी सिलास हांकां धरून बणकुणीन घालतात. पूण बणकुणीन आसतना कुशालकायेन गायनां गावून त्या देवाक वाखाणटा. कशे परी आपल्या काळजान आसलेली कुशालकाय आनी भावार्थ्या बणकुणींतल्या राखणदारांक वांटटा आनी जेजूचे गोवाय जातात ते आमी ह्या वाचपान आयकलां. जेजू आनीक दुसऱ्या कडेन पवित्र पुस्तकान आमकां म्हणटा ह्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगल्यात कारण म्हजी कुशालकाय तुमचे सगळें आसचे खातीर आनी तुमची कुशालकाय पूर्ण जावचे पासत. जेजू जायतें सांगता ती म्हजी कुशालकाय तुमचे सगळें आसूं. ही कुशालकाय खरी भाव भयणीनो. जेजूची कुशालकाय तर आमच्या काळजांनी आसा जाल्यार आमची कुशालकाय पूर्ण जाता. इट कम्स टू एन परफेक्शन. ना तर आमची कुशालकाय परफेक्ट न्हय. देव सांगता जेजू सांगता तें आमी
आपणायना तर कितलेय कुशालकायेन आमी वांटो घेता, भायले कुशालकायेन ती पूर्ण केन्नाच जावची ना. इट वोंट कम टू एन परफेक्शन. म्हणटच जेजूच ही कुशालकाय पूर्णतायेन करून येता. म्हजी कुशालकाय तुमचे कुशालकाराचे पासत आनी तुमची कुशालकाय पूर्ण जावची पासत. आमचो पाप सायबा भयणो पवित्र पुस्तकाचेर आदारून 3 भासांनी ही कुशालकायची खबर करता. आनी तो म्हणटा, कुशालकाय म्हळ्यार मौज आनी आसो न्हय, पूण ती जावन आसा काळजांतली शांती, जी कश्टांनी आनी तपासणेन कडसडना. आनी हाका लागून तो 3 वस्तू म्हणटा तेन्ना पयली कुशालकाय, संवसारीक कुशालकायेंतान ती 3 तरेनी वेगळी म्हणटा जेजूची कुशालकाय. पयले सुवातेर कुशालकाय म्हळ्यार जेजू, जो कधीच बदलना. द सब्जेक्ट ऑफ हॅपिनस इज जीजस. तो केन्नाच चेंज जायना, ताची उतरां केन्नाच चेंज जायना. कितलींय वादळ मोडां येवन, कितलेंय आमच्या जिवितान येवन ताचें उतर थीर उरता. द सब्जेक्ट ऑफ द हॅपिनस इज जीजस. हें पयलें तो म्हणटा. दुसरे सुवातेर बाबडलो, ही कुशालकाय संपूर्ण, तातूंतूच कितेंच उणें ना. इट इज सफिशंट एंड देर इज नथींग लॅकिंग इन इट. ही पूर्णतायेन मेळिल्ली कुशालकाय, तातूंत आनी कांयच उणें ना म्हणटा. आनी तिसरे सुवातेर ही कुशालकाय सदांकाळ जिवी उरता म्हणटा, कारण ती वस्तूंचेर आनी घडण्यांचेर दवरलेली ना. इट इज स्टेबल इन ऑल सर्कमस्टन्सीस ऑफ लायफ. जेजूची कुशालकाय सगळ्या घडींनी तीच. हें पाप साहेब आमकां सांगता. बाबडीनो, देवान मनशाक हांव म्हणटालो कुशाल जावन रोजल्यात. सायबीण मायनूय हे कुशालकायेची जिवीत जियेली आनी दुसऱ्यांचे सेवेक ती पावली. आनी तेन्ना असली कुशालकाय तिणें वांटली. ह्या दिसांनी आमी सायबीण मायच्या नव्याच्या दिसांनी तिच्या जिविताचेर नियाळ करता. कशे भाशेन आमच्यांनी ही कुशालकाय वांटूं येता. घडी आमी जायते जाणांक वळखता. केन्ना आमी विश करता फकत क्रिसमस येता तेन्ना, इस्टर येता तेन्ना, बर्थडे येता तेन्नाच आमकां उडास येता. घडये केन्नाय मोदें एक फोन करून आमच्यांनी कुशालकाय वांटूं येता. एक मॅसेज घालून कुशालकाय वांटूं येता. आदल्या काळार बाबडीनो चिटी बरयताली. आयज काळ आमी मॅसेजी फॉवर्ड करता. कांय फावटी तातूंत कांय समज ना, काडली फॉवर्ड केली जाली. हांवें म्हजो कायदो केलो. आदल्या काळार एक कार्ड पर्यंत धाडटलो जाल्यार तो मनीस वेतालो, कार्डां सिलेक्ट करतालो, घडये ती वाचतालो, उतरां कशीं लागता जाल्यार एनवलप घेवन ताचेर स्टॅम्प मारतालो, आपणाची कितें खबर बरयतालो, त्या उपरांत व्हरून पोस्टान घालतालो. आनी तेन्ना दुसरे वाटेर मनीस त्या लेटराक वा कार्डाक रावतालो. तातूंत जायती भावना आसताली. आयज तातूंत कांय भावना ना. थोडे फावटी एक मॅसेज सगल्यांक फॉवर्ड करता. पूण इतलें सोंपेपणूय आसतना थोडे फावटी थोड्या मनशांचो उगडास आमकां फकत त्याच दिसांनी येता. घडये कुशालकाय आमच्यांनी वांटूं येता. बाबडीनो, जाणट्यांची घरां आसा. केन्नाय तरी आमच्या भुरग्यांक घेवन एक विजीट करूं येताले. ह्या दिसांनी आमकां वचूंक जायना, पूण घडये केन्नाय एक विजीट करूं येताले. जायत कडेन आमच्या पाद्रीचीं घरां आसलीं. थोड्यांनी घडये आमकां क्रीम दिलोलो, कुम्यांव दिलोलो, काजार आमचे केल्ले. ते पाद्री घडये जाणटे जालेले आसा. केन्नाय वचून भेट करूं येताले. हे भाशेन जायत्यो आमच्यांनी करूं येता. ल्हान ल्हान घडीतांनी आमी कुशालकाय दुसऱ्यांक वांटूं येता. जायत घडये भुरग्यांनी आवय आपणाचें सदांच रांदपाचें काम करता. केन्नाय तरी एक बरें उतर दिवन आयज बरें जालां म्हूण सांगून घडये कुशालकाय वांटूं येता. हे भाशेन बाबडीनो, आयज आमी ह्या नॉवेलाचो विशय वांटतना कुशालकाय वांटून जेजूचे गवाय जावन आमच्याच मनान चिंतुया. हो प्रश्न दर एकल्याक आमकां आयज जेजू करता, आमकां सायबीण माय करता. तूं कुशाल आसाय? आनी तूं कुशाल आसाय जाल्यार तूं दुसऱ्याची कुशालकाय वांटताय, दुसऱ्यांक वांटताय. बाबडीनो, थोड्यांक आपुणूय कुशाल ना आनी दुसरी कुशाल आसलेलीय पळोवंक जायना. कितें ना कितें तरी घालून तांकां सकला उडोवंक, कितें ना कितें तरी पळोवन तांचें वायट चिंतून कुशाल आसा जाल्यार आनी दुसऱ्या मनान चिंतून असलेंय आसा. तेन्ना जेजूचो गवाय हांव जायना.
म्हणटच जी खुशालकाय देवान आमकां दिल्या तातूंत आमी खुशाल आसा. थोडे फावटी आमच्या लागीं व्हडलें ना जायत, गिरेस्तकाय ना जायत, हो घडये आमकां तितलें सगळेंच मागता तें मेळना जायत, पूण आसा तातूंतूच खुशाल रावूंक देव आमच्या लागीं मागता. म्हणटच आयज देवाक आमी बासूया. आमी खुशाल आसा जाल्यार, आमकां फामील आसा जाल्यार, आमच्या लागीं कितें तरी आसा जाल्यार देवाचें एक देणें म्हणून वळखून घेवया. आसा तातूंत खुशाल रावून हीच खुशालकाय दुसऱ्यांक वांटूंक, अदीक करून जेजूची खुशालकाय दुसऱ्यांक वांटूंक, शांती वांटूंक आमी रावया. उबे रावया. खुशाल आसलेलो मनीस देवाक मानवता आनी हीच खुशालकाय भितरली जोडूंक आमकां दरेकल्याक जेजू इस्कायता. ह्याच मनान कांय आमची मागणी त्याच देवा मुखार आमी धरूया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या देव एका उतरांतल्यान आनी वाडणुकेंतल्यान खुशालकायेचें जिवीत जिवंक आपले पोरचेक नमुने जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान बाबा, आमकां दोवेल्याय आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपल्या हाताखाल आसलेले पोरचेची सेवा करतना आपलेपण सोडून सगळो भ्रश्टाचार पयसावन नितीचें आनी शांतीचें राज बांदून हाडूंक आनी सगळ्यांक खुशालकायेचें जिवीत जिवंक आदाराचें जावंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान आमच्या कुटुंबाच्या वडिलांनी नाजरेच्या कुटुंबाची देख आपणावून आपल्या भुरग्यांक बरी तत्वां मूल्यां शिकोवंक अशे तरेन तांचें जिवीत खुशाल करूंक जबाबदारेन वागुल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान आमच्या खासगी जिवितांत चिंतनांनी, उतरांनी, कोरण्यांनी आनी वावरांतल्यान खुशालकायेचें जिवीत आमी जिवंक समाजांत दुसऱ्यांक देखीचे नमुने जावंक बापाची कृपा आनी बोल आमकां मागुया. विश्वासान सर्गीच्या बापा, काल ते खायन आमी तुजे लागीं मागला, आमी पुर्तीक जाल्यार तूं आमकां फावो कर. खेरीत भाशेन आमी फोटो वाडो बी हांगासर रावतल्यार फोटो वाडो सी हांगासर रावतल्यार भावा भयणांचो तांच्या घराब्यांचो उगडास करता. तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आमी मागता आनी तेच बरोबर आमच्या गांवांत सगळ्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. भेटवणे वेळार गीत घेवया. C17 पेज 35. C17. Thank you.
म्हज्या बाबा बणिंदो म्हज्या तुमचें बलिदान सर्प विदाद बापाक मानता तसलें जावन मागात. आमच्या नाटके पवित्र सभेच्या दाराक सर्वेस्पर मानून घेऊ. प्रार्थना. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्या सुताची आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सवय असो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक न्याय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजाप पोंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्योन आंकवार मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिच्या दिनवासणीचें गीत गावून तुजी कोनवाळाय आमी वाखाणटा. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता. सोरकाडी मनशांताय कितली अप्रिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक साकोन्नीचेर काकृतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणणार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दलबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणणीक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोड. आपलेच कशेन कश्ट मरण सुखमेची आनी ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. गणव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्यानी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो उद्गार दिवन लावार्थाचो गट परगटुया. सोम्या जेजू आमी हो लोक खाता आनी एक हांव शिकलें पियेता तितले फावटी तूं वैभवान सोड. आमी तुजें मरण परगटता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. नवजिविताचो आनी सोडवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रगत शोत्र आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकृत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें पोर सोडीत मुखार मोड पडून फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया करून आमी मागता.
आंकवार मरी देवाची माई संगाती भाग्यवन धर्म आनी सगळे कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासऱ्याच्या सुखांत आमकां वांटोवन तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान चड पदवेदार बापा सर्वंदनान वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमेन. दर एकल्याची आमची कुशालकाय पूर्ण जावचे खातीर जेजूनच ती दवरलेली आसा. जेजून शिकयलेले प्रार्थना म्हणटना दर एकल्याक आमकां आनी आमच्या घराब्यांक कुशाल दवर म्हणून मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नाव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो वेळाचेर आमकां दी आनी आमचे सुदारणाक बक्षिता तशी आमची पातळां दोस आनी आमकां काळें पडोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया पुण्या जिवितांत सवस्पय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंगरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशणांत रेखता. तर आमकां तुज्या उदारका कृतीन सर पातकांतली सटय आनी सर्व आकारांतली वाटाय. कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी शास्त्राच्या शास्त्रां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मगतान म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र विचार भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी तूंच तुका एकवटान सांबाळ. सजियेताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दी. देवाचे शिले संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्या आमी सुभागी. सोम्या तुवें तुजे भितरचे म्हाका पावना पूण तुज्या इतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार गीत घेवया. D12 पेज 53. D12.
प्रार्थना. सर्गीचे बापा, तुझ्या पुताच्या आवडीचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणात आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवणारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भोडलें. आंकवार मारयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक भरोन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सवय असो. सोड पवित्रागेर बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची अर्पण कर. साल्वेन गीत घेऊया. T38, पेज 219. T38. Thank
विनोदिको प्रार्थूया. सर्वेस्वर आमच्या बाबा, आमी तुझी भुरगीं आमच्या पातकाचे बोगसोडे मागता. आमच्या कोन्यांनी तुका मानूंक आमकां आतांक ना देखो. तुझ्या पुताच्या आमच्या सुम्याचे आवयचे विनोने आमकां सोडवण मेळू. आमच्या सुम्या तुझ्या पुताचे जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. देवाचो आदार आसूं सदांकाळ आमचे ताय. शेवटाक गीत घेवया T9 पेज 206 T9